मोगा चेष्टांदू आमी साडेकाराच्या 21वी आयतारान भितर सरल्यात आनी हो 21वो आयतार आमकां विशय दिता तुजी उतरां सासणीक जिविताची आनी ह्याच विशयाचेर ल्हानशी नदर मारतना आनी एक गोत तुमच्या कानार सादूंक सोदता। एक पावटकूय एक दादलो ट्रेनीन चलतना एकूय पौत पुस्तकां विकतालो आनी जेन्ना हो बायबल विकतना एका मनशानूय तो बायबल घेतलोय आपल्या हातीन आनी आख्खोच बायबल भिजलोय आनी ट्रेनीन आसतना प्रवेश करतना भायर उडयलोय आनी सगळोच लोक पळोवनूय अजाप जालो। आमचें देवाचें उतर ताणें पिंजून कशें भायर उडयलां तेंवूय तांणी पळयलें पूण कोणेचूय ताका कांयच म्हणूंक ना। पुणूय पिंजलोले कुडके जे वाऱ्यार पडलेले ते हांगाथंय शिंपडोलेय आनी कोण तरी एक दादलो प्रवेश करतालो थंयसर ताका ल्हानसो कागदाचो कुडको मेळ्ळो आनी ताजेरूय बरयलेलें आसलेलें तुजी उतरां सासणीक जिविताची आनी हें ताणें वाचलें आनी वाचल्या उपरांत तो चिंतूंक पडलो हें खंयच्या पुस्तकांतलीं उतरां आनी तो चवकशी करतना कोणा लागीं विचारलें कोणें तरी ताका सांगलें हीं उतरां क्रिस्ती धर्मांतल्या एका पौत पुस्तकांतलीं ती तुज्या मनांत आनी काळजांत घेवन बसो नाका सोडून दी। ताणें म्हणल्या उपरांत आयकल्या उपरांत गेलो शॉपार आनी एक पौत पुस्तक घेवन आयलो आनी वाचूंक लागलो तेन्नाच ताका हीं उतरां मेळ्ळीं आनी उतरां वाचता वाचता ताचें जिवीत आनी ताची काळजाची नवसोन्यान बदलणी जाली शेकी जिविताची बदलण्या नवसोनी जावनूय हो भुरगो भाव भयणींदू हें पौत पुस्तकूय आपल्या जिवितांतल्यान परगट करूंक लागलो आनी खूद एक आपूण क्रिस्तांव जालो म्हज्या भाव भयणींदू आज जो विशय आसा तो विशय आमकां जायते तरेनी कितें तरी सांगूंक सोदता। पयले सुवातेर आमकां सांगूंक सोदता जी आमकां सासणीक जिविताची उतरां आमकां दिलेलीं आसात ती आमी मानून घेवंक गरज आसा। पयले सुवातेर आमी आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत आमकां हो बायबल दवरलेलो आमकां दिश्टी पडटा पूण जायते फावटी उतरां वाचूंक आमकां वेळ मेळना ह्या उतरांचेर ल्हानशी नदर मारूंक आमकां वेळ मेळना कित्याक आमी ह्या संवसारांत जायतीं गुल जालेलीं आसात पूण ह्या उतरां सभें देवाच्या कितल्या लोकांची बदलणी आनी नवसोनी जाल्ली आसा पूण आमची घडये जायते फावटी जावंक ना कित्याक आमी ह्या उतरांचेर वाचूंक ना न्हय म्हूण आमी ताचेर ल्हानसो नियाळ करूंक ना। ही जावन आसा पयली वस्त आमच्या जिवितांत घडून येता जेन्ना आमी वाचतात नियाळ कोत्तात तेन्ना ताचेर आमी सोत मानूंक शकतात। म्हज्या भाव भयणींनो आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमच्या पुर्वजांनी हें देवाचें उतर वाचलें आनी होच भावार्थ आमकां परगट केलो आज तोच आमी सांबाळूंक आमची पावलां फाटीं मारतात। आज आमच्या हातीन पौत पुस्तक दिलेलें आसात पूण आमकां वाचूंक वेळ मेळना ताचो सांबाळ करूंक वेळ मेळना न्हय म्हूण आमी तें परगट करूंक सोदिनात। दुसरी वस्त म्हणल्यार आमकां ह्या उतराची परगटणी करूंक आमकां हे जिविताचें बोल आनी देणी आमकां फाव केल्लें आसा पूण आमी करनात कित्याक जायते फावटी ह्या उतराचो वालोर आनी अर्थ आमकां समजना। जाल्यार दुसरी वस्त म्हणल्यार ह्या उतराची परगटणी आमच्या पुर्वजां भाशेन आमकां करूंक आयच्या दिसाक उलो मारलो आसा। तिसरी आनी निमाणी वस्त ती म्हणल्यार ही सासणीक जिविताची उतरां आमकां दिलेलीं आसात ती आमकां सगल्यांक लागू जातली जाल्यार पयले सुवातेर आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसोनी आमी करूंक गरज आसा। आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसोनी जावंक ना जाल्यार आमकां ह्या उतरांचो केन्नाच अर्थ समजून येवचो ना न्हय म्हूण आमचें जिवीत ओताबरी जावचें ना न्हय म्हूण आमी स्वत मानूंक पावचें ना। ह्याच दादल्या भाशेन आमच्या हातीन हेंच पौत पुस्तक आमच्या घरांत दिल्लें आसा जाल्यार आमी वेळ काडुया आमी वाचून समजणी घेवंक आमच्या जिविताची नवसोनी करूंक आनी हेंच उतर आमच्या जिवितांतल्यान परगट करूंक आनी जिवंक आमकां ह्या आयताराक धीर आनी बोल फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया।